मडगांव पालिकेच्या फाटले वटेन आशिल्ल्या वाहतूक बेटाच्या नूतनीकरणाच्या कामावयल्यान पालिका बसकेत काल बोवाळ जालो। निविदा काडून ना, पालिका बसकेत अजेंडा ना अशें आसूनय काम इतल्या बेगीन कशें कितें दिलें? नगरसेवकांनी मुख्य अधिकारी आनी नगर अध्यक्षाक जाब विचारलो। हे विशीं थाराव घेयात आनी दियात, आपूण हे फाटीं घेता। मुख्य अधिकारी आग्नेलो फेर्नांडीसान नगरसेवकांक आश्वासन दिले। दुसरे वटेन ह्या प्रकल्पाविशीं आपल्याक कसलीच कल्पना नाशिल्ल्याचे नगर अध्यक्ष लिंडन पेरेरान सांगले। The council is only saying that we are not going to discuss down. Correct. This is down. But many things around sound they are placed before the council meeting. They are even your discussion. They are fast. This is not the first time we are doing. It is a wrong practice. Correct. It's a wrong practice. Not only this municipality is doing. Every other municipality is doing this. Without even discussion in the council meeting, many proposals are passed. Added in the after even एक महीन्यापासून add होत आहे. इथे आम्ही where is the mistake right now? आणि ते council meeting आहे resolution within 1 week पास आहे. हे resolution 1 महिना 2 महिना अजून प्रिंट करत आहे. मग add करीत राहत आहे मध्ये. So there is nothing wrong in this. हांवें 1 नोव्हेंबराक म्हजे एक म्युनिसिपालिटीक 28 ऑक्टोबराक मडगांव म्युनिसिपालिटीची दुसरी ऑर्डिनरी मिटींग आशिल्ली 28 तारखेक आनी ती मिटींगेक खूब एजेंडा आशिल्ल्या कारणान मिटींग तीन वरांचेर काबार जाली। ताजे नंतर म्हज्या लक्षांत आयलें की एक म्युनिसिपालिटीचे आयलंड आसा मोळयो फार्मासी ऑपोजीट, त्या आयलंड कोणे तरी आपल्या टिमान लेटर केला। बरें फायन ओके, आयलंड दिवपाचें कोणाकय म्हाका कितें म्युनिसिपालिटी डेव्हलप आमकां कोणी बसत करपाचो बरें दिसता। म्हाजे नजरे बेश्टी फायल पळयली, एप्लिकंट 28 तारखेक आपल्याक आयलंड दी म्हणून एप्लिकेशन करता एप्लिकंट, आनी ती फायल जी आयलंडाची आमची म्युनिसिपालिटी ओरिजिनल फायल आसा पळय ती फायल एक मनीस म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ 15 दीस जाले सोदतालो म्युनिसिपालिटी फायल मेळनाशिल्ली। हांव जेन्ना म्युनिसिपालिटी भोंवतालो म्हाका खबर आशिल्ली मेळनाशिल्ली, आनी ती फायल एक आमची क्लॅरिकल UDC 5 मिनटां भितर सोदून हाडटा आनी तें पुटअप करता। 28 तारखेक तें पुटअप करता फायल। 27 तारखेक जो एप्लिकंट एप्लाय करता ताका MOU सायन करता जाल्यार ताणें पेपर स्टॅम्प पेपर ताणें पेपर लायल्या, स्टॅम्प पेपराचेर MOU सायन केला, MOU हाडला, MOUचो स्टॅम्प पेपर हाडला 100 रुपयाचो 28 तारखेक हाडला 3 वरांचेर। हांवें म्हज्या लेटरांत खंयच म्हणूं ना की 4 पर्सनां मिटींग दवर म्हणून, तो म्हणटा 4 पर्सन म्हणटा ना कोरम जालना नो सांगता। हांवें मिटींग म्हज्या लेटराक क्लियर आहा, म्हज्या लेटराक खंयच ना, हांवें रिपोर्ट सबमीट कर म्हणटा म्हाका। तुजें आदी इन्व्हेस्टिगेशन कर, इज अ क्लियर कट ब्लंडर। हांव म्हणटा तुमी दियात पूण प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून दिया न्ही, प्रॉपर हेजे आनी स्पेशल मिटींग दवरप ऑर्डिनरी 4 पर्सनाचे प्रायोरिटी ताचो कायद्याचो हक। ताणें आपल्याक जाय जाल्यार कसलो इम्पॉर्टंट जाय जाल्यार मिटींग दवरपा जाता, स्पेशल मिटींग दवरपा जाता, ऑर्डिनरी मिटींग दवरपा जाता। 1/3 तुका कावन्सिलर सारकी आमची सायन जाय आनी हाजेर सायन फक्त हाणें मारिल्ली, कोणें रिक्वेस्ट केल्लो दामू शिरोडकर, तो म्हणटा आपल्यान ताणें मिटींग आपोवंक ना, हाणें आपयल्या 4 पर्सन, 4 पर्सनांक स्पेशल मिटींग आपोवपाक हाजो अधिकार ना जो पर्यंत कावन्सिलराची घेना 1/3 ही ताणें घेतली। म्हाजो रायट, हांव ताचे अगेन्स्ट ना। ते कितें उलयता आमचे कावन्सिलर ते कितें उलयता ते सारकें उलयता, तांच्यांनी फायली कितें तुमकां दाखयल्या आसतली आतां। हांव फक्त इतलेंच कितें हांव म्हजेर अन्याय जाता तो उलयता। जेन्ना पळय म्हाका मिटींग जाय कितें जाय तेन्ना 3-4 फावटी ताका एप्लिकेशन दिली, ताणें मिटींग धरूंक ना, स्पेशल मिटींग ताणें आपोवंक ना। हे 4 पर्सनां भिकारी थंय न्हिदलेले आसा डेव्हलपमेंट, कोण काडपाक वचना। हांव म्हणटा तशें आयलंडा खूब आसा ते पळय कशें न्हिदतात, सगळें क्लीन दवरया मडगांवकार, आमी सगळ्या कावन्सिलर एक जाणूच काम करपा जाय। आनी हे पळय जे कोणाक पळय आयलंडाचेर शिकून धाडला, कोणाक धाडला आनी तांकां धाडला आसतलें, आमकां धाडूं ना बाबा कोणें। हांव जे म्हाजे रायट आसा ते ताजे कडेन झगडटा रायटा खातीर, म्हणून ताका म्हाजें म्हणणें इतलेंच कितें आसा जे कितें पळय रॉंग जालां तें रॉंग जालां, तांचेर इन्क्वायरी सीओ चीफ ऑफिसराक करनी, ताका रिवोक जाल्यार रिवोक करनी। म्हाजें इतलेंच म्हणणें की ताजेर पळय जी मिटींग घेतल्या ती ताणें रॉंग घेतल्या, ताणें एटलीस्ट 1/3 कावन्सिलाच्या मिटींगात सायनी तर घेवपा जाय आशिल्ल्यान मिटींग घेवपा जाय। कावन्सिलराक शिकून धाडल्या हाजे कडल्यान राजकारणी आहा म्हणटा, राजकारण आसतलें न्ही, राजकारण तेन्ना कळपाक कोण आसतलें, ते सर्कसवाले आसतले, राजकारण आसतलें, राजकारण शिकयला आसतलें ताका। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार।